मडगांव म्युनिसिपालिटी 2015च्या इलेक्शनाक टोटल 25 सीट आसात. तातूंतले 11 फातोर्डा, 11 मडगांव आनी 3 कुडतरे अशे वार्ड आसात. 1 ते 11 हे फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, 12 ते 22 हे मडगांव आसा आनी 23, 24, 25 हे कुडतरेन आसा. भारतीय जनता पार्टी तर्फे मडगांव म्युनिसिपालिटीची एक फ्रंट आम्ही केला, मडगांव डेव्हलपमेंट फ्रंट ह्या नावान तो आसा. हातून दामू नायक हांच्या कन्व्हिनरा खाली ही कोर कमिटी आमची फॉर्म जाल्ली आसा. तातूंत मडगांवचे हांव मडगांव अध्यक्ष चंदन नायक, शर्मद रायतुरकार आणि सुबोध गोवेकार आणि रुपेश मातमे असे कोर कमिटी मेंबर आसात. टोटल मडगांवचे आमी 11 वार्डाक आमचे कॅन्डिडेट दवरलेले आसा आणि 11 वार्डाक आमी आमचे कोर कमिटी मेंबर आसात तांकां काम वांटून दिल्लें आसा. त्या प्रमाणे 12 नंबराचो वार्ड आसा तो आमी माजी नगरसेवक नारायणभाई फोंडेकार हाजे दिल्लो आसा. वार्ड नंबर 13, 14 आणि 19 हे शर्मद रायतुरकार पळयतात. 15, 16 हे आमचे जनरल सेक्रेटरी मंडळाचे सुबोध गोवेकार पळयतात. 17 हो आमचो रुपेश मातमे रावता, ताचो स्वताचो वार्ड तो पळयता. 18, 20, 21 आणि 22 हे हांव पळयता. अशें आमी हें डिविजन दिवन आमचो कंप्लीट प्रोग्राम आमी केल्लो आसा. मडगांव म्युनिसिपालिटी मडगांव मंडळा तर्फे जशें डेव्हलपमेंट फ्रंटा तर्फे इलेक्शन लडयता तातूंतल्यान आमी हें कंप्लीट आमचो सहभाग धरून आमी हें निवडून हाडपाचें आमचे तरेन प्रयत्न चालू आसा.